म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान देवाच्या उतरान आमकां सगळें स्पश्ट दाखयलां. कितें दाखयलां? देव आमकां देण्यांनी भोगता, प्रत्येकाक. ही देणी आमी कोणा पासत वापरूंक जाय? देवा पासतूच. आनी देवा पासत आमी कशी वापरता? एकामेकाची सेवा करतना आमी देवाचीच सेवा करता. आतां आमी पळयता कशे भाशेन आबेल ती शेळयांक चरयता, तांचो परामर्श करता. आमी जाणा कशे भाशेन एक गवळी सगल्या आपल्या शेळयांचो परामर्श करता. तो तांकां नांवान वखता आनी ती ताका वखतात. लागशिल्लो संबंद तांचे बरोबर आसता. म्हणटच आमच्या वावरांत आमी सारकी सामील जावंक जाय, एक जावंक जाय. त्या वावरांत आमी बरें करूंक जाय. पूण कोत्ताना आमीच न्हय, देव जो आमचें सगळें आसा, देवान आमकां आपल्या सारकें केल्लें आसा, होच देव आमचें सगळें वावुरता. कोणा पासत? आपल्याच पासत ह्या सगळ्या संवसारांत. ताचे सगळें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तर हें मनांत आमी स्पश्टपणी दवरया. देवान आमकां देणी दिल्ली आसा ती आमी देवाकूच दिवन देवानूच ती वापरची. तेन्ना की खरीचपणी ती फुलोवन येतात आनी देवाक ही मानता. आतां कायन कितें करता? देवान दिल्लें आसा की खंत करता आनी बेजार जाता, बरे भशेन वावरिना, आपणाचेर सगळें पडलां म्हणटा. पूण ताणें अशें पळोवंक ना की देवान ताका जी कला दिल्ली आसा ती ताणें वेगळे तरेन वापरूंक जाय. भावाक वेगळें दिल्लें आसा, आपणाक वेगळें दिल्लें आसा, त्या प्रमाणे करूंक जाय. ना म्हाका खूब वावर करचो पडटा, वय थोड्या जाणांक ती करपा दिल्ली आसा वावरूंक, बाकीच्यांक आनीक तरेन वावरूंक. तर आमच्यान तेचे भशेन तुलना करूंक जायना. प्रत्येकाक वेगवेगळो वावर आसा. आमचे दोळे वेगळो वावर करता, आमचे हात वेगळो वावर करतात, आमचे पांय आनीक वेगळो वावर. सगळ्या जाणांक एक एक देणें दिल्लें आसा, त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. पांयांक सगळी आमची कुडीची वेट घेवन, वजन घेवन चलचें पडटा, म्हाका खास्तीक जाता म्हणटा. अशें तांच्यान तक्रार करूंक जायना. हे ताका देणें दिल्लें आसा, ताणें ती बरे भशेन तें पाळोवंक जाय. हे भाशेन जावंक ना आनी हे भाशेन खूब फावटी जायना. मागीर आमी कितें करता? देवाकूच जेन्ना आमी हें सगळें करूंक जाय तर आमी देवाचेरूच शीण करता आनी देवाक मागीर आमी ताचे बरोबर वचना. पूण पातोक आमकां देवा सोशिल्ली पयस करता आनी आमी पातकान पडली तर ती आमकां गिरासता म्हणून आयच्या वाचपान सांगलां. वय राग आयलो की आमी रागूच जाता, भिरांत आयली जाल्यार आमी भिरांत जाता, गौरव आयलो जाल्यार आमी गौरव जाता. पळय कशे भाशेन आमकां तें गिरासता. आनी ताणें कितें सांगलें? ताचेर आमचो ताबो आसूंक जाय म्हणून. कसो ताबो आसतलो तर? आमचे लागीं जायना तें, कित्याक तें चड पावरफूल जाता आनी ताका पावरफूल जावंक आमी संदी दिता. हाका लागून आमी जेजू सगळें रावत तर आमकां त्या कसल्याय चिंतनाक, भावनाक प्रतिसाद दिवन तें आमी आमच्या ताब्यांत घेतले. नाजाल्यार तें आमकां आपल्या ताब्यांत करता, ताचे आमी गुलाम जाता. हें आमी स्पश्टपणी पळयल्लें आसा. आनी ताचो परिणाम कितें? दुसऱ्यांक आमी मारून उडयता. हें व्हडलें पातक, महापातक म्हणजे ते भाशेन तो करता आनी ताचो परिणाम मागीर जाता. अशें तर आमी केलें, देवाक शीण करूंक जायना. पातक आमकां मागीर आनिकूय आपल्या ताब्यांत करता आनी आनिकूय पिडापीड दिता. आमचें जिवीत दुसरें काडूंक सोदतले मागीर म्हणटा आमी. हे भाशेन आमी मागीर परके कशें जाता. तर आयज देवान सांगलां कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. पळय तें आमी जेजूच्या एकवटान सारया. ते भाशेन सारीत तर आमी खुणा मागचे ना. एकूच खुणा आसा, जेजूच्या एकवटान रावली की बाकीचें सगळें तो करतलो आमचें सगळें. आनी तो करीत आसता. ताका मागीर आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान एकवटून आमचें जिवीत सादतल्यान आनी तातूंत आमकां आनंद, शांती, घोटाय, संतोश आनी सगळें बरेपण फावो जातलें आनी आमी उर्बेवंत जातले. हें देवाचें आपोवणें आमकां सगळ्या जाणांक. आमी तोजवीच तेन
हें सगळें पळोवंक जाय, डिसन करूंक जाय. त्यो आमकां कितें सांगता ते भशेन आमचें पाळूंक जाय आनी आमचो कार्य जो करूंक जाय तो आमी ते भाशेन पाळूंक जाय. हे भाशेन ही कतारीन पळय आसा, जें नांव अलेक्झांड्रिया आसलेलें, अलेक्झांड्रिना, तो तिका देवान ल्हानूच आसतना हें आपोवणें दिलें आनी ती 4 वर्सांची आसतना एका मोठान गेली. पायन तिका परवानगी दिली कित्याक तिची आंटी थंयसर आसलेली, मॉन्टिचेली म्हणटा पळय त्या गोंयांतान ती गेली. थंयसर तिणें आपलें जिवीत सारकें देवाच्या एकवटान सारलें. पूण थंयसरूच रावली ना. 14 वर्सांची जातना तिका आनिकूय कडक शिस्तीन जिवंक जाय आसलेलें. तो तिणें डॉमिनिकन माद्री आसलेली पळय तांचो गोंयांत आसलेलो थंयसर प्रवेश घेतलो. तिका इतलें पिडापीड थंयसर ताणें दिलें त्या सिस्टरीनी. पूण तिणें तें सगळें जेजू सगळें एकवटोन बरे भशेन सगळो वावर केलो आनी ती उत्तम घडोवन आयली. इतली घडली की तिका ल्हानूच आसतना 34 वर्सांची आसतना तिका नॉविस मिस्ट्रेस केली. म्हणजे दुसऱ्यांक ही पद्दत त्या डॉमिनिकन संस्थेची तांकां शिकोवपाक तिणें तें केलें. आतां ती ल्हानूच आसतना म्हणजे त्या गोंयांतान आसतना जेजून तिका इतली आपणायली की हांवें तुमकां सांगलेलें तेरेजा अशी म्हणटा आवेलाची, जांकां तो अदीक आनी अदीक आपणायता, आपले इश्ट कोत्ता, तांकां आपल्या कोश्टानूय भाग दिता. म्हणटूच हिका सगळे जेजूचे कोश्ट जे जेजून सोंसले ते बेरेस्तारा दीस सांगेसान शुक्रारा दीस दनपारां पर्यंत तिका वळवळे. तिच्या माथ्याचेर सगळे घाये येताले भितरल्यान, तिचे हात सगळे म्हणजे तिचे खिड्यांचे, तिचे झरमोण मारलेले ते सगळे तिच्या पाटीचेर आनी आंगाचेर सगळें ती सोंसताली, भोगताली. चड कोश्ट पूण ती सगळें जेजूच्या एकवटान सोंसताली दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासून. 12 वर्सां हे भाशेन तिणें सोंसलें आनी शेकीत जेजून तें काडलें म्हूण न्हय, पूण ती इतली पवित्र आसलेली की सगळे पाप साहेबा तिचो सल्लो घेताले. ती आपलें न्हय जेजूचे एकवटान सगळें जें सांगूंक जाय तें सांगताली, ते भाशेन आपलें जिवीत सारताली. भयणीनो आनी भावनो, आमी कशे भाशेन सारता? आमचें आपोवणें देवान दिलेलें आसा. आमी भितरल्यान तुजीच वेन तें पळयता आनी मागीर देवाच्या एकवटान आमचें जिवीत सारता आनी जें करूंक जाय तें आमी जेजू बरोबर कोत्ता की आमचे वस्तुंकी कोत्ता. ही कृपा आमी मागया. ह्या सांता भक्तां कडेन आमी मागया, विनंती करुया आनी ती आमचे पासून मागतली आनी आमी जेजूच्या एकवटान आयच्या दिसा पूर्णपणे हें सगळें जिवीत आमचें जेजूच्या ताब्यांत करून सारया. सगळीं जाणां हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात येता, ताका एकवटोन हो वेळ सारया. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरया. हे भितरल्यान आमी स्वतंत्र आपलेपणांतली भायर सरोन ताच्या देवपणांत आमी अदीक आनी अदीक एकवटोन ताणेन आमचे सगळें आमची उतरां कोन्यो चाल घडून हाडची आनी त्या प्रमाणे आमी ताचे सर्गीच्या राज्याक घोटाय दिवची आनी सहकार दिवचो म्हणून आमचे जिवीत ताका आतां आमी भेटोवया.